Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. इश्टानो, सध्या आमच्या गोंयांतल्या आम आदमीक कितें रिएक्शन दिवं तेंच कळना जालां. एका वाटेन पेट्रोलाची पुरवण परत एकदा वेवस्थीत सुरू जाल्या, तर दुसऱ्या वाटेन पेट्रोल आनीक 2 रुपयांनी म्हारग जालें. जाणा हांव, 1 रुपया 32 पैशांनी पेट्रोल वाडला. पूण आमी कितें 68 रुपीज 32 पैसे घेवन पेट्रोल पंपार वतात तर? ना न्ही, कमीत कमी आमी 70 रुपयाचे डायरेक्ट रावंड फिगर घालता. सो त्या हिसपान 2 रुपयांनी वाडलें न्ही पेट्रोल. आजकाल पेट्रोल मेळप आनी मेळटकच तें घालप इतलें कुस्तार जालां की गाडी सुद्दां आपल्या ओनराक म्हणटा आसतली, तूं बाबा म्हाका दसऱ्याक फुलां हार घालिना जाल्यार जाता, म्हाका सर्वीस स्टेशनार व्हरोन प्रेशरार धुयना जाल्यार जाता, पूण पोटा पेट्रोलाचें मातशें सारकें पळय म्हाजें कितें तें. गाडयेच्या पोटा पेट्रोलाचो प्रश्न तो इश्टानो. आनीक एकट्याची तर मजाच जाली. एकटो मनीस खंय फूल बाटली पेट्रोल पिलो आनी एक फूल बाटली फांटा गाडयेच्या टाकयेन ओतली. डिकीन एकीच कडेन दोनी बाटल्यो दवरल्यो काय अशेंच जाता, दोनी ऑरेंज कलर अशें जावंक फावना. आनी फांटा टाकयेन ओतून सुद्दां तो मनीस आपल्या घरा सुद्दां पावला. म्हाका दिसता इश्टानो, आमच्या भशेन गाडयो सुद्दां आतां एडजस्ट करपाक शिकल्यो फायनली. फांटा जावं पेट्रोल जावं आपल्याक तर वचोंक जाय न्हू. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, हें म्हजें एक पद हांव तुमकां दाखयतां. हांवें एक पद तयार केलां. ह्या पदा खातीर हांवें बरेच त्रास घेतल्या. हें पद तुमी आयकयात आनी पळयात. हें म्हजें सगळ्यान आवडटें पद. गर्दी जरा जास्तच आहे. दर महिन्याला पेट्रोल वाढत असतं. भरवणात गाडी घेऊन चालत जावं लागतं. तरी पावलं चालत राहतात. गाडी चालत नाही. ऑइली शिवाय पेट्रोल मध्ये कोणच घुळत नाही. इतक्यात कुठून एक पंप सकाळ पुढे चालू होतो. इतक्यात कुठून एक पंप सकाळ पुढे चालू होतो. दनपार मेरेन पेट्रोल संपते. 3 पार मेरेन टँकर येतो. आम आदमी पिशा भशीन पेट्रोल पंप शोधित राहतो. गॅलन आणि बाटल्यो घेऊन टँक फुल करू पाहतो. मध्यरात्रीला पेट्रोल दरवाढीचा पुन्हा सुरू होतो खेळ. सिव्हिल सप्लाय कशी तरी मारून नेतो असली वेळ. चक्क डोळ्यासमोर मी पेट्रोल भरून घेतो. पेट्रोलातही कॅरोसिनचा कुठून बरा वास येतो. इश्टानो, तुमकां जर ह्या पदाच्या आल्बमाची सीडी बी जाय जाल्यार खंयच्याय पेट्रोल पंपार ती उपलब्ध आसा. फकत पंपार आसलेल्या अटेंडंटाक तुमी सांगपाचें की आपणाक पेट्रोल पुरवा ही सीडी दी म्हणून. आनी सीडीचो कॉस्ट फकत 68 रुपीज 32 पैसे. बरें, हें पद म्हाजें. हें पद आयकून लक्ष्मीकांत पार्सेकार, मांद्रेचो आमदार, तो कितें म्हणटा पळय म्हाका हें पद आयकून आतां. हाणें निश्चितपणे आपल्या पदाचो गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणार भ्रष्टाचार केला. हांवें गारवा ह्या पदाचो वापर करून भ्रष्टाचार केला खंय? कितें उलयतात, कितें उलोवप हें? हांव कसो कितें भ्रष्टाचार करतलो? बरें, हो जाल्यार हो. बाबी बाक्कार, म्हज्या ह्या पदाचे कॉपीरायट्स दी 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 म्हणून असो फाटल्यान लागलेलो फाटल्या दिसांनी. आनी आतां तो पळय कितें म्हणटा मिडियाक. पूण हांवें कसलीच अपेक्षा करूंक ना. खंयचें पद मागून घेवपाचे प्रयत्न करूंक ना आनी फाटसून पदा पासून धांवोंक ना. कितें उलयता रे हो बाक्कार? म्हाका पद दी, म्हाका पद दी म्हणून म्हाज्या फाटल्यान लागलेलो मरे हो फाटल्या दिसांनी. बरें इश्टानो, फकाणां सायडीक दवरुया आनी आमी सिरियस डिस्कशन करुया पेट्रोल क्रायसिसाचेर. आमी पेट्रोल क्रायसिसाचेर आमी उलयताले आनी तेजेरूच हांवें पद तयार केल्लें.
आमी हो विशय डिस्कस करूया प्रोफेसर सुरेंद्र सिरसाटा बरोबर. शिरसाट बाब, एका वर्सा भितर 4 फावटी पेट्रोल वाडप, कितें तरी चिंतला तुमी आनी तुमच्या कोलिशन सरकारान? It was a policy of the central leaders. सेंट्रल लिडर म्हणजे आपले सोनिया गांधी, प्रफुल्ल पटेल, जयपाल रेड्डी, शरद पवार. पण पेट्रोल वाड कित्याक काय म्हणटा आनी वाय नाव? And now, say, because elections and all are approaching very fast. Oh, अशें तर. Should I tell you the real reason behind constant petrol price rise? Should I tell you? What is that? नी कशा डिसेंबर म्हटल्यार पेट्रोल 70 रुपया लिटर करप, मागीर जानेवारीन 4 रुपया देवप पेट्रोला वयले. म्हणजे कितें आम आदमी बाबडो खुश, 4 रुपया देंवयले पेट्रोला वयले शी म्हणून. कित्याक फेब्रुवारीन इलेक्शन न्ही, कळ्ळें तुका कशें कितें गणीत तें. हरशीं 10-12 रुपया पेट्रोल वाडलेलें आहा. सो तुका आनी हांवें सांगूंक जाय आतां सगळें डिटेल, तुका खबर आहा मरे सगळें. No, it is not like that. कळटलें शिरसाट बाब, कळटलें. लेट जानेवारी कम, लेट डिसेंबर कम, तुमकां सगळें कळटलें. हॉर्स अँड ग्राउंड इज नॉट टू फार नाव. म्हणजे घोडो मैदान पयस ना. लेट जानेवारी डिसेंबर कम. आणि आता इलेक्शन लागीं पावलेलें आहा, निवडणुका लागीं पावलेल्यो आसा. आता कसं उलयलो, आता सारकें तुवें सांगलें रिजन पेट्रोल कित्याक वाडटा तें. इश्टानो, गोंयान खंय टोमाटिना फेस्टिवल करपाक सोदतात, स्पेनाचो फामाद फेस्टिवल. आनी आमचे गोंयांतले कांय NGOs ताका खर विरोध करपाक लागल्यात. तो आमचो विशय न्हू. आमचो विशय इतलोच की टोमाटिना फेस्टिवलाक आयज कित्याक इतलो विरोध करतात. 20 वर्सां पयलीं कित्याक करूंक ना, जेन्ना हांवें म्हाजो पयलो स्टेज परफॉर्मन्स दिल्लो आनी म्हजेर घे म्हणून टोमाटां मारलेलीं भुरग्यांनी. हांव तो 10 वर्सां पयलीं कित्याक ओपोज करूंक ना, जेन्ना हांवें कॉलेजीन म्हाजो फर्स्ट डान्स केल्लो आनी तेन्ना कॉलेजींतल्या भुरग्यांनी कुस्की टोमाटां आनी तांतयां सुद्दां म्हाजेर मारलेलीं. तेन्ना ह्या फेस्टिवलाचेर कित्याक बंदी हाडूंक ना? हांवें तेन्ना भुरग्यांक सांगलेलें आं कॉलेजीन, बी क्लियर बरें सांगता तुमकां हांव, एक तर टोमाटां मारा नाल्यार तांतयां मारा, कितें एक ते दोनी मारूंक मेळचें ना म्हणून. हें कितें? सो स्टेजीर परफॉर्मन्स पचको जाय जाल्यार टोमाटिना आनी तांतयाना फेस्टिवल आमकां पळोवंक मेळटाच गोंयान खंय कॉलेजींनी बी. कॉलेज म्हणटकूच कॉलेज याद जाली. चौगुले कॉलेज खंय आपलें हायर सेकंडरी सेक्शन बंद करपाक सोदतात. बंद करपाचे आसात खंय ते. चौगुले कॉलेज खंय फॉरेन युनिवर्सिटी बरोबर कोलॅबोरेशन करपाक सोदतात अशी बातमी आमकां आयकूंक येताली. आतां एक्चुअल रिजन कितें? कोलॅबोरेशन करूंक सोदतात, जॉब ओरिएंटेड कोर्स सुरू करूंक सोदतात, कितें? आमी डायरेक्ट आर.व्ही. गांवकार प्रिंसिपल चौगुले कॉलेजीचो तेजेच कडेन उलयले. पळया तो कितें म्हणटा तो. सर, तुमकां खंय पयलीं भुरग्यांनी खूब त्रास केल्ले खंय तुमकां तुमच्या पयलींच्या प्रिंसिपलांक चौगुले स्टुडंटाचे? म्हणजे स्टुडंट्स लायक दिगंबर कामत, श्रीधर कामत, मागीर दामू नायक, विजय सरदेसाय, प्रमोद आचार्य, संदेश प्रभुदेसाय आनी प्रभाकर तिमले, ह्या स्टुडंटांनी खंय खूब मस्ती केल्ली कॉलेजीन आनी तुमकां खूब त्रास दिल्ले म्हणून तुमी आतां इट सिम्स चौगुले मॅनेजमेंट कांट टेक इट एनी मोर म्हणून तुमी हायर सेकंडरी बंद करपाक सोदतात खंय. ह्या पास्ट स्टुडंटांनी तुमकां खूब त्रास दिल्ले. येस. पळयले न्ही कितें म्हटलें तें. हांवें तुमकां कितें सांगलेलें, आनीक भुरग्यांची सतवणूक नाका, हायर सेक्शनूच बंद करुया. वी गॉट आवर आन्सर. आमी आतां कितें उलोवं, हे हेच आन्सर मेळ्ळें न्हू. पूण चौगुलेचे कांय पयलींच्या स्टुडंटा कडेन आमी उलोवया जेंच्या खातीर हो सगळो बोवाळ चल्ला. ते कांय मस्ते भुरगे. वी हॅव प्रभाकर तिमले विथ अस. तिमले बाब, पयलीं चौगुले कॉलेजीन खूब मस्ती केल्या खंय तुमी. तुमकां खबर आसतली की चौगुले कॉलेजीन एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें आसात? भुरग्यांक कांय प्रॉब्लेम आसूंक शकना. प्रॉब्लेम आसता म्हणटा तें आतां शिक्षकाचे आनी जे पळय ऑफिस पळय स्टाफ पळय आसा तांचे प्रॉब्लेम आसता. ही इज अ पास्ट स्टुडंट. तो जाणा, तो पयलींचो स्टुडंट चौगुलेचो, ताका खबर आहा. आनी एक आहा पास्ट स्टुडंट, वन ऑफ द मस्तो भुरगो चौगुलेचो, श्रीधर कामत. श्रीधर कामत कडेन उलोवया आमी. श्रीधर, तूं खंय कॉलेजीन आसतना चडसो सिनेलता, सिने विशांत, सिने ब्लू पर्ल हांगाच लेक्चरां अटेंड करतालो अशी आमकां न्यूज मेळ्ळ्या. This news is making rounds that या फॉरगेट अबाउट द न्यूज. ती प्रिंसिपल गांवकारान आमकां सांगलेली.
तूं सांग, तूं आयज रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन, पूण मडगांवकारांक जर कळत की तूं कॉलेज कुमार आसतना क्लासी बंक करतालो जाल्यार कितें आदर्श उरतलो हांव म्हणटा मडगांवकारांच्या मनान तुज्या बद्दल कितें आदर्श उरतलो काय म्हणटा हांव. I have passed out my higher secondary examination. I have been a student of the higher secondary of Chogoli College. त्या बद्दल आरवी गांवकारान आमकां सॉरी म्हटलां. ओके, इट सीम्स यू वन्स थ्रू अ पेपर एरोप्लेन एट अ प्रोफेसर इन द क्लासरूम. People may be critical about it. तुवें जे चौगुले कॉलेजीन दिवे लायले ताचे आदर्श आयच्या पिळगेन दवरचे काय म्हणटा हांव. म्हणजे मडगांवकारांनी कितें करपाचें, तांचो रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन एका काळान चौगुले कॉलेजीचो मस्तो भुरगो. This should not be seen as a predicament for Madgaon city. I think rather it should be seen as a इन्स्पिरेशन. आतां घेवया आमी मातशें रेस्पिरेशन. स्मॉल ब्रेक अँड वी विल बी रायट बॅक. खंय वचूं नाकात. टमाटीना. Just imagine.